And people, none other than our ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh was seen giving a very good speech in Parliament saying that CAA should be brought, CAB is a necessity, that Citizenship Amendment Act has to become law to protect the persecuted minorities. You had none other than Chidambaram also speaking in Parliament. It is there all over the social media. How is there a change of heart? Because the BJP government is doing it. BJP करता त्यांना वाईट आणि तुम्ही करता आशिल्ले त्यांना बरे आहले. आता आम्ही करून दाखवला. थोडे लोक आहा मडगाव एक रॅली जाल्ली. एंटी CAA म्हणून रॅली गेले. कशे लोक आपयले ऑन रिलीजियस बेसिस, ऑन कम्युनल बेसिस उलो मारलो फ्रॉम रिलीजियस प्लेसीस. हांव त्या लोकांक सांगपाक सोदता, तुम्हीच ते लोक एक टायमा 2012 इलेक्शन हांव काँग्रेस कॅन्डिडेट दाबोली मारलो तेन्ना तुम्ही लोकांक सांगिल्ले ही बरो पक्ष. BJP म्हणल्यार बरे जेजूचे पाद्री. BJP ही हो पक्ष म्हूण बरे जेजूचे पाद्री म्हूण हे लोक सांगपी. आज कितें बदल जाले? बरे जेजूचे पाद्री जेजूय ना जालो. हांव म्हणटा कितें तुमी करता? लोकांक कित्याक भडकयता? तुमकां दाखोवया. हांव तुमकां पब्लीक डिबेट करपा आसा. तुमकां खूंय एफेक्ट जाला आनी खूंय एफेक्ट जातले ते. पुर्तुगेज पासपोर्ट जे लोक गेले आसात तांकां एफेक्ट जातले म्हूण सांगता. म्हाका दाखोवया खूंय एफेक्ट जाता. पोर्चुगेज पासपोर्ट घेयला ते लोकांक एक फॅसिलिटी दिल्ली तेन्ना आमी लिबरेट मागीर जाला म्हूण. तुमकां पोर्चुगेज पासपोर्टाक येवन तुमच्या भुरग्यांक शिकोवपा मेळटा, वचपा मेळटा. आख्खे युरोपाक एक पासपोर्ट कसो दिल्लो. इंडियन गव्हर्मेंटान केन्ना ओपोज करूं ना, आतांय ओपोज केलो ना. सो कित्याक तुमी बेश्टे तो लोकांक भडकयता? कित्याक कम्युनलिझम करपाक सोदता? तुम्ही कित्याक चिंतला गोंयचे बरें करपाचे काय निसंडन करपाचे? हांव आमगेले जे क्रिस्तांव भाव जे त्रास काडाय थिंगा जे मायनॉरिटी आसाय जावं पाकिस्तानाक जावं अफगानिस्तानाक जावं बांगलादेशाक, सो ते हिंग येयल्ले तांकां सिटीजनशीप ना तेंचे कडेन आनी आमगे गोवोरमेंटाक दिता ही बरी खबर. सो हेजेर लोक दुसरे ऑपोजिशन मिसगायड करप, मोर्चा काडप, हें सारकें न्ही स्पीकर सर. The Act of 1955 is a 17-page act, and this is 3 pages, Speaker sir. This is 3 pages with provisos in the original act, Speaker sir. I would like to place it and let my colleagues read that there is nothing where I and my other people in the state or the country have to prove their citizenship. It is a misguiding concept which is right now, which is being made. I think we should all read it before making any allegations and let them compare and show me where in this act that a person who is naturally born here through his parents is thrown out of this country. Let them prove, Speaker sir, that by bringing in this act, any natural citizen of this country is thrown out from this country. Let them prove, Speaker.